मंदिरां तुझ्या वैज्ञानिक स्वरूपकारां तुझ्या गीतां गावन प्रणमार्पिता बली भेटून तुका वंदिता दिनपणी आज तुका हर्षिता दया माया तुझी नियाता हक्कीची नी बोगस म्हूण म्हाका आदार करपा बेसा वाजेता मंदिरां तुझ्या वैज्ञानिक स्वरूपकारां तुझ्या गीतां गावन प्रणमार्पिता सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया महिमा देवा उन्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्वेचाराया सर्व वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवासा तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता सुम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पापदार्थायांची काकूत कर तू बापाच्या तुझ्या पोसवान आमचे माने मागून घे कित्या पवित्र ज्ञान सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया सर्पद्वेदारा आनी ससनाच्या देवा सगळ्यो आमच्यो करण्यो तुजे कुशे परमने जायशो कर तुझ्या प्रितीच्या पुता जेजूच्या नावान आमचे जिवीत बऱ्या करणानी बरोवन वसो हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सोव्यानी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना पयलें वचप नियमशास्त्रांतलें ताणें वाचलें आनी वाचलेलें तांकां समजलें
नेहमेच्या पुस्तकांतलें वसाव. 7व्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा याजाक एजरान धर्मशास्त्राचें पुस्तक समुदाया मुखार हाडलें. समुदायांत दादले, स्त्रियो आनी समजून घेवंक सक्कड आसली. उदका द्वारा मुखल्या मैदानार उबो रावन एजरान सकाळीं तावन दनपारा पर्यंत दादल्यांक, स्त्रियांक आनी समजून घेवंक शकतल्या सगळ्यांक धर्मशास्त्राचें पुस्तक वाचून सांगलें. सगळ्या लोकांन धर्मशास्त्राचें पुस्तक ची दिवन आयकलें. शास्त्री एजरा ह्या पासत केल्ल्या रुकाडाच्या एका पिठाचेर उबो रावल्लो. सगळ्या लोकांन पळय सारकें एजरान पुस्तक उक्तें केलें, कित्याक लोक उबो रावल्लो त्या जाग्या प्रास उंच जाग्यार तो उबो रावल्लो. ताणें तें उक्तें केलें तेन्ना सगळो लोक उबो रावलो. एजरान सरस्वराची वर्त्या देवाची स्तुती केली आनी सगळ्या लोकांन आपले हात वयर उबारून जाप दिली, आमेन, आमेन. उपरांत ताणें सरस्वरा समोर धरणीर सश्टांग सर पडोवन ताका नमस्कार केलो. एजरान देवाच्या धर्मशास्त्राचें पुस्तक स्पश्ट वाचून सांगलें आनी वाचलेलें तें सगळ्यांक समजुचे खातीर तसो अर्थ सोंपे भाशेन दिलो. उपरांत नेहमियान म्हणजे राज्यपालान आनी याजाक शास्त्री एजरान आनी लोकांक शिकोवन दिवन आसलेल्या लेवितांनी सगळ्या लोकांक म्हळें, ओ दीस सरस्वरा तुमच्या देवाच्या मनाक एक पवित्र दीस. कंतिश्ट जायनाकात, रडनाकात, कित्याक सगळो लोक धर्मशास्त्रांची उतरां आयकून रडटलो. ताणें फुडें उलोवन म्हळें, वसा, व्हड जेवण करा आनी मधूर पिवण घेया आनी कांय तयार करूंक नासलेल्यांक थोडो वंटो दिया. कित्याक ओ दीस सरस्वराच्या मनाक एक पवित्र दीस. आज कंतिश्ट जायनाकात, कित्याक सरस्वराचो आनंदस तुमचें बोळ. देवाचें उतारें. देवाचे उडपकार. सौम्या आत्मिक जीव दिता. पुत्रां सौम्या आत्मिक जीव दिता. सर्वेस्पराचे धर्मशास्त्र आयबाविने जीवाची घटाय ते. सर्वेस्पराची नियमावळ विश्वास पाळ नेणाऱ्यांची ती जाणवा. तुझी उतरां सौम्या आत्मिक जीव दिता. सर्वेस्पराच्यो ज्ञान नीतीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो हुक्मो स्पश्ट दोळ्यांचो उस्वास. तुझी उतरां सौम्या आत्मिक जीव दिता. सर्वेस्पराची बेबिरांत पोपोवी सदांच ती बाळता. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वास पाळ ते सगळे न्याय नीतीचे. तुझी उतरां सौम्या आत्मिक जीव दिता. तुझी उतरां सौम्या आत्मिक जीव दिता. सांपावलोन
कोरिंदकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वचप. भावां भयणीनो, कूड एक जाल्यार संदे जायते आसात आनी कुडीचे ते सर संदे जायते जाल्यार एकच कूड जातात. तेच परी क्रिस्तांतय घडटा. आमी समेस्तांनी जुदेवांनी आनी हेर जातीच्यांनी स्वतंत्र जणांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एकच आत्म्यातय पवित्र स्नान घेतला आनी एकच आत्मो आमकां समेस्तांक पिवनचो दिला. कूड म्हळ्यार एकच संदो न्हय, बगर जायते संदे. पांय जर म्हणत हांव हात न्हय देखून हांव कुडीचो संदो न्हय तर तो कुडीचो संदो न्हय जाता. आनी कान जर म्हणत हांव दोळो न्हय देखून हांव कुडीचो संदो न्हय तर तो कुडीचो संदो न्हय जाता. सगळी कूड दोळस जाल्ली जाल्यार आयकूंची सकत खंय आसती. तशेंच सगळी कूड कानच जाल्ली जाल्यार परमोळ घेवची सकत खंय आसती. देखून एक कुडींत वेगवेगळ्या संद्यांक देवान आपणाक जाय तशें वेगवेगळें स्थान दिलां. ते सक्कड एकच संदो जाल्ले जाल्यारय कूड खंय आसती. पूण आतां संदे साबार जाल्यारय कूड एकच. दोळ्यान हाताक म्हाका तुजी गरज ना म्हणूंक जायना. तशेंच तकल्यान पांयाक म्हाका तुमची गरज ना म्हणूंक जायना. ह्या शिवाय कुडीचे चड आसकत म्हूण दिसता ते संदे चड गरजेचे आनी उणें मर्यादेचे म्हूण आमी लेखता तसले संदे आमी नेसयता. अशें सोबाय नासलेले आमचे संदे आमी नेसोवन सोबयता. पूण सोबाय आसलेल्या संद्यांक नेसनाची गरज ना. अशेंच कुडीचे थंड उपजाना जावच्याक पूण संद्यांनी एकामेकाच्या हिता पासत वावरच्याक देवान ऊण आसलेल्या संद्यांक चड मान मेळस करून कूड रचल्या. एक संद्यांक दुखता जाल्यार सक्कडी संद्यांक दुखता. एक संद्याक मान लबत जाल्यार सक्कडी संद्यांक तांतून संतोश जाता. तुमी तर क्रिस्ताची कूड आनी हर एकलोय तिजो संदो. पवित्र सभेंत देवान नेमल्यान ते हे पयले धर्मदूत, दुसरे प्रवादी, तिसरे शिकोणदार, हाजे फाटल्यान आसर्या करतले, पिडा गूण करतले, पेल्याची सेवा करतले, आडळतेदार आनी विविध भासांनी उलयतले. तर सक्कडी धर्मदूत गाय, सक्कडी प्रवादी, सक्कडी शिक्षक, सक्ट्यांकी आसर्या करची सकात आनी विचित्र भासांनी उलोवचे देणे वा भासांचो अर्थ सांगचे देणे आसा. देवाचे उतार्ये. देवाचे उपकार. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोनिया. बहुमानेस्त थियोफिला, आमचे मोदें घडून आयिल्ल्या संगतीची एक वर्दी सुरू तावन त्यो स्वता पळयल्ल्यांनी आनी सुवार्ता परगट केल्ल्यांनी आमकां सांगून दिल्ले प्रमाणे बरोवंक हाचे आदी साबारांनी प्रयत्न केल्ले आसा. देखून हे मानेस्ता ह्यो सर संगती मुळात हांव सत्रायेन समजून घेतच
ह्यो एक मांडावळीन तुका बरोवंक हांवें कुशिवेली. हाचे वरवीं तुका तोंडपाशी मेळिल्ली शिकोवणूक सत म्हणून तुका खचीत जातलें. उपरांत जेजू पवित्र आत्म्याचे सक्तीन भरून गलिलियाक पाटी आयलो. ताचे विशयांतली खबर भोंवतणीच्या सगळ्या गांवांनी गाजली. तो तांच्या सिनागोगांनी शिकयत गेलो आनी सोमेस्तां ताका नांवाडूंक लागलीं. अशें आसता जेजू नजरेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले सवये प्रमाणे साबाताच्या दिसा तो सिनागोगांत भितर सरलो. थंय तो पवित्र पुस्तक वाचूंक उबो रावतच ताका इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकाचो कवळो हाण दिलो. तो ताणें सोडयतना अशें बरोवन आसलेलें ताका वाचूंक मेळ्ळें. देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदीत आसल्यांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट, दणसदल्यांक सवकासाय बसावंक आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचें वरस पासारूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला. वाचून जातच पुस्तक कोवळून सिनागोगाच्या पेद्या लागीं ताणें फाटीं दिलें आनी तो बसलो. थंय आसलेल्या सोमेस्तांचे दोळे ताचेर कोंसून आसता तो तांचे लागीं म्हणालो, आत्तां तुमी आयकल्लें पवित्र पुस्तकाचें वचन आयच्या दिसा खरें जालें. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. आयताराच्या दिसा हें देवाचें उतर परगटल्या उपरांत हाच्या वयर प्रवचन दिता आसतना म्हज्या मतीन घुसपडाची चिंतना आसा. आमच्या क्रिस्ती समुदायाक तिदवण हांवें उलोवंक जाय की या हांवें तिदवंक जाय की या हांवें तुमकां होगोळसून उलोवंक जाय की म्हणून दोनायकी कारणां आसात. होगोळसून उलोवंकची दोन उतरां उलयता हांव. त्या सिनागोगांत जेजून इसाया प्रवादीचो कवळो उक्त करून तो प्रवाद ताणें दिल्या उपरांत इसायाचो प्रवाद ताणें सांगल्या उपरांत जेजू निमाणें बसता आनी म्हणटा, आत्तां तुमी आयकल्लें हें पवित्र पुस्तकाचें वचन आयच्या दिसा खरें जालें. तुमी हांगा भाऊ भयणीनो जमलेलीं आसा. देवाचें उतर आमकां पवित्र सभा शिकयता. आजकाल आमचे कडेन मोबायलां आसात, बायबल बुकूच पोरणे जाले, कित्याक एक रास बायबल आमकां पळोवंक मेळटात. तें एडिशन हें एडिशन म्हूण 100 नमुन्याचें एडिशन आमकां कोंकणीन कांय 1-2-3 नमुन्याची मात पळोवंक मेळटात. आतां बायबलाची उतरां सयत सदांची जावन गेल्यात. बायबलाचें उतर देखून आमच्या वॉट्सअप ग्रुपांनी जावं पुरो आनी खंयच्यान 100 सकड बायबलाची उतरां, कारण कित्याक सॉफ्टवॅरान तुमकां मेळटात, तांतली काडली, तांतले उतरां काडली आनी हातूंत घाली आनी बायबल सगळ्यांच्या हाताक पावलो. पूण देवाचें उतर आमकां लितुर्जींत मात्र देव कुद्दू जावन उलयता, कुद्दू जावन उलयता. आतां हांव तुमचे कडेन कुद्दू जावन उलयतां. आमी ह्या वेळार असोय उल्लेख करूंक जाय, भोवशा हे मीस कितें टॅलिकास्ट जाते आसा, जायतो लोक पळयते आसा, तांकां तांच्या मोबायलाचेर गी तांच्या कंप्युटराचेर गी या तांणी जर तर कंप्युटर टीव्ही कनेक्ट केला जाल्यार तांतूं पळोवंक मेळटा. हांव कुद्दू जावन उलयना, माध्यमांतावन मेळटा. कुद्दू उलोवच्याक आनी माध्यमाक फरक आसा. माध्यमांतावन आमकां कितलेंय मेळ्ळ्यार कुद्दू उलयल्याच्याक फरक चड आसा. हांगासर आमची वैयक्तीक भासाभास म्हणून येता आमी देव ताच्या परजे लागीं नीट मुखामुखी रावन उलयलो, हो आसा फरक. देखून पळय आमची लागशिल्लीं मनशां कितलींय ती मोबायलाचेर उलोवंक आमची बोगणां आमकां बोगतात जावं पुरो आमी रडता हांसता आनी आमी कितें गजाल्यो घंटे घंटे करता. पूण त्या मनशाक एक वेंगूंक मेळटा आसतना ताचो अणभवूच दुसरो, त्या मनशाक सांगाता बसून उलयता आसतना ताचो अणभवूच दुसरो. मोबायलाचेर आमी घंटे घंटे उलयत, पूण हांवें खुद्द
कुद्दू उलयल्ल्या बरी जायना. लितुर्जींत मात्र देव आमचे लागीं कुद्दू उलयता. गुर्तांनी ह्या हेर रितींनी देव आमचे कडेन हर एक घडी उलयता. प्रकृती देवाचे उलोवणेंच. आमी आमच्या कुडान बसून बायबल काणयेन वाचलो जाल्यार, या आमच्या घरांनी सांजेच्या तेरसा वेळार आनी सकाळींच्या मागण्या वेळार बायबल काणयेन वाचलो जाल्यार देव आमच्या लागीं उलयता. पूण हांगा ताच्या मन्यार ह्या सांगता, जम ह्या सांगता देव कुद्दू उलयता. देखून आमचे हे भाग भाऊ भयणीनो आमी हांगा जमलेली आसा. आमचे हे भाग देव ह्या घडये आमचे लागीं उलयला. आनी हो बायबल हांवें आत्तां वाचलें वाचप, हांवें साक्रिस्तींत वाचल्यार या आनी खंय ती रुका मुळात वाचल्यार ताका चडीत अर्थ जायना. हें वाचता आसतना आमचे अस्कतकाय आसून, आमचे बरेपण आसून, सगळ्या संगती सांगता आमी आतां म्हणूंक जाय हें वाचप म्हज्या जिणेंत, तुमच्या दर एकल्याच्या जिणेंत आतां तें खरें जालां. भाऊ भयणीनो समजून घेतात, ह्या वेळार हांव गुटान आमच्या पंगडांची टिका करते आसा. जाणा जावं आमची वडवीकाय पंगडांची टिका करते आसा. जायत्या असल्या पंगडांच्यांनी कितलेंय बरें कितें मोव गळच्या बरी तांची उतरां उलोवं ते बायबलाची, पूण आमकां कातोलिकांक मेळ्ळें तसलें भाग कोणायकी मेळोवंक ना. बायबल सुरवेच्या उत्पत्ती पुस्तकांत हांव उगडापणाच्या पुस्तका पर्यंत कोणें बायपाट केला जावंक पुरो, आनी आमी चिंतल्ल्या घडये बायबलाची 100 वाक्यां आमकां सांगतात जावंक पुरो. पूण जे कोण साक्रामेंताक पातये नांत तांकां हें दिरवें मेळोवंक ना. देखून सुकें कराड कितलेंय बरें करन जीव आसा म्हळ्यार तें सुकें कराडच. भाऊ भयणीन आमी समजता आमकां मेळिल्ले 7 साक्रामेंत, ह्या सकट 7 साक्रामेंतांनी देवाचें उतर एक मणयारी परगडता. देखून पळया, तुमच्या मदें वाचपी आयले आनी म्हणाले, तेय निमाणे म्हणाले देवाचें उतर हें आतां तांणी ह्या हांवें परगट केल्लें उतर. देखून आमी भागी. आयच्या दिसा देव आमचे कडेन कुद्दू मुखामुखी उलयला. देवाक अर्गां दिवया असलें तेणें आमकां दिल्ल्या. पूण आतां थोडी टिकाय करूंक आसा. टिका कितें? तुमकां भोगलें गी देवूच आमचे लागीं आतां उलयलो म्हणून? देवूच आमचे लागीं उलयलो म्हणून? हांव म्हणटा ना, म्हाका तुमी दुसाया वडनय. कित्याक वाचून जाता आसतना हांगाच्या सुरविल्या दोगा परगटणाऱ्यांनी म्हळें निमाणें देवाचें उतर हें. कोणाय तावणी जाप आयल ना, थोड्यांनी देवाचे ओडुपकार लो म्हळें. हांवें केदाळे सांगचें आसा. हांव त्या मानेस्ताक म्हणटा, बाबा देव बरो दीस दिवं. कोंकणीन जालें हांव ओड शब्द गूड मॉर्निंग. जर तर हांव ताका हांसून करन गूड मॉर्निंग म्हणटा आनी तो म्हाका फाटीं गूड मॉर्निंग फादर सांगल्या, म्हाका बेजार बगना, बगता की ना? सांगल्या म्हाका हांवें कित्याक लागून ह्या मनशाक विश केलें सकाळीं म्हणून बगना बगता. आनी देव आमचे लागीं उलयला, म्हाका परवना. भाव भयणीनो, वो खंयचो एक आवाज न्ही, वाटेर असो मनीस न्ही, देवूच आमचे लागीं उलयला. जेजून सांगिल्लीं उतरां तुमची मोतयां दुकरा मुखार उडयनाकात. हे मोती देवूच आमचे लागीं उलयला. दुकरा मुखार उडयल्ल्या बरी जालें गी. आयच्या पयल्या वचपान नेहमिया त्या पुस्तकांतले थंयसर एज्रा येता, धर्मशास्त्र उक्ते करता आनी वाचता. आनी हे आयकल्लें सकाळी दोनपार पर्यंत वाचता. आमी मनीस एक 5 मिनटां उलयत आसतना, आमच्या काळजाक लागशिल्लो मनीस सोडल्यार 5 मिनटां उलयत आसतना मागीर पुरो सायबा बंद कर तुजें म्हणटा आमी. वो मनीस वाचता, लोक आयकता, तांच्या दोळ्यांत दुकां गळटात आनी तो लोक म्हणटा आमेन आमेन. आयच्या दिसा देवाचें उतर आमच्या जिणेंत खरें जालें म्हणून.
तशेंच मुजे थंय घडू म्हणल्याचो अर्थ आमेन. मिसा वेळार मस्त बोटी आमी आमेन आमेन म्हणटा. सुरवेरच बापाचे पुताचे कारण आमेन म्हळें आमी. याजकान प्रधान याजकान मागणें केलें आमेन म्हळें आमी. ह्या स्थानांत हांव हांवें गाळ दिवंक न्हय, पूण हांवें एकल्याक कोणाक एक गाळ दिली, तुमच्या मदल्या कोणाक एकल्याक गाळ दिली, तुमी कुशेन आमेन म्हणटात गे. आमेनाचो शब्द तशेंच मुजे थंय जावं असो अर्थ आसा. मुजे थंय जावं. भाऊ भयणीनो, कारण आसा जावंक पुरो. कारण कसलें? सान फ्रांसीस सावेराच्या काळार त्या 5 शेंकड्यां पयलें तांणी एक चीट बरयली जाल्यार हांगात हांव त्या युरोपाच्या गांवाक पावूंक, कित्याक तारुवाचेर पावूंक जाय आसली, सुमार 4 म्हयने लागताले. 4 येताच्या की 6 म्हयने. आनी त्या चिटीर बरोवंक आयच्या बरी पिनून उडोवचे तसली पेपरां नातल्ली. 4च शब्द बरयले जाल्यार, 2च लायनी बरयले जाल्यार तातूंत 2 पुस्तकांचें वाजन आसतालें. 2 पुस्तकांचें वाजन आसतालें. तूं कसो आसाय म्हूण बरयल्यार पुरो आसलें तें उतरां त्या मनशाक, वाचतेल्या मनशाक सगळी ताची जिणी गेल्ले त्या 6 म्हयन्यांनी 1 वर्सांनी बगल्ली ती सगळी जिणी तूं कसो आसाय त्या 4च शब्दांनी पावताली. ताच्या उपरांत आमच्या कडेन लेटरां सुरू जालीं. जावं पुरो हप्त्याक एकटी बरयलें जाल्यार पुरो आसलें. आतां आमच्या कडेन मोबायलां आयलीं, वॉट्सॅप आयलें, आनी कितें आयलें, 100 नमुन्यांचे फेसबूक आनी कितें आयलें. आतां आमी आमच्या उलोवण्याक कितलींय मोगाळ उतरां जावं ताका अर्थ नासतना गेला. वय गे न्ही. आतांच्या भुरग्यांक समजना हांवें तांकां दुरसोवचें म्हणून न्ही. तुमच्या मदें वडां आसलीं पळया. आदीं एक चीट बरयत आसतना, एक कागद बरयत आसतना त्या कागदांत आसताले 100 शब्द. पूण ते कागद जावं पुरो 3 म्हयन्यांक एकटी, 6 म्हयन्यांक एकटी, वर्साक एकटी बरयल्लें, तातूंत अर्थ इतलो आसतालो. आजकाल जावं पुरो पूत आवयक या धुव आवयक बापायक बरयता, एकाले उलयता, मोबायलाची मेसेज कितलीय केल्यार ताका अर्थ नासतना. म्हळ्यार आमचें काळीजच दाड्डें जालां मात्र न्ही, दारुणीय जालां. हाका लागून देव घडये पोटी आमच्या लागीं उलयता, पूण आमच्या आमेनांनी बोगणानांत, आमच्या दोळ्यांनी दुकां येनात. वय गे न्ही. देखून कितें करया. पापा बेनेडिक्ट 16व्यान एक शिकोवन दिल्ली आसा, वेरबुम दोमिनी म्हणून. देवाचें उतर तेंच हरी एक परगटणार हांगा येवन परगट करता. देवाचें उतर. आनी तांतूंत तो म्हणटा एक मोलाचें उतर म्हणटा. क्रिस्त, आमी बरोच क्रिसमस केलें. क्रिस्त मनशापण घेवन आमचे मदें आयिल्लो तो गुटू हरी एका देवाच्या उतरांत परगट जाता. देखून हरी एक पोटी ताचें उतर आयकतना क्रिस्त आमचे थंय जल्माता. देखून क्रिस्त जल्माल्या शिवाय आमी उपरांत ताचें मासरगत कितलेंय बरें गण आमेन म्हळ्यार तें वर्गाना. दुसऱ्यान क्रिस्त जल्मताच्या त्या मिस्तीक कुडींत आयचें दुसरें वाचप. आमी त्या कुडीचे सांदे. जर तर आमी एका कुडीचे सांदे म्हूण ओपल्या शिवाय आमचे थंय वर्गाना. आमी थोड्या फावटी म्हणटा ब्लड ग्रूप, त्या नमुन्याचें ब्लड रगत आसल्यार मात्र तें वर्ग जाता, नातल्यार आमची कूड तें घेना. कुडीचे विश्वय तशें घेना. देखून आमी सगळ्यां त्या मिस्ती कुडीचे सांदे. क्रिस्त आमचे थंय देवाच्या उतरांत जल्माल्या शिवाय उपरांत आमी येवकरिस्तांत तांतू संभ्रमच्याक कांयच अर्थ ना, ताचो परिणाम जायना. भाव भयणीनो, देव आमचे लागीं उलयला, ताका अर्गां दिवया आनी जाणा जावया आयच्या दिसा ताचें उतर आमच्या हरयेकल्या थंय खरें जालां. एक हांवें तुमकां विनंती करीत आनीच्या मुखल्या मागण्यांनी हरी एका मागण्यांक आमेन म्हणटा आसतना थोडं गमन दिया आनी म्हणया सोमया हें खरेंच म्हज्या जिणेंत जावं घडूं आनी भोगणांनी बरयल्लें आमेन आमच्या देवाक पावूं.
उबी रावया एका निजा देवातय आमचो भावार्थ आमी उसारया. सतमंता देवाक सद्गुरू बापा सगळा आणि पृथ्वीचार असणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जो पवित्र मोलो Anwar Maritan San Malo, Pons Pletacane, Cosasle, Takaka Sazlo, Tomelo, and Takani Capilo, Malamadelo, Richard Salmon and Robo, Sadaslo, Sadudade Pachavasla, Tingan Shvanival and Chimusolo, Santa Poitatmia, Catholic Poisabe, Bokasuyeta, Patkache Boksane, Kurichi Juan Pon, Sasnachanjivit. Amen. भाव भयणीनो देवाचे उतर प्रभावीक तें खरें पूण तें जियोंक आनी त्या मुखांतर फळां बरी जावंक आमकां देवाचो आदार गरज आसा. हे दिशेन आमचे खातीर आनी आमच्या भाव भयणी खातीर आमची प्रार्थना आतां देवाक उबारया. मोगाळा बापा पवित्र पुस्तकांतल्या तुज्या उतरा मुखांतर आमचे लागीं तूं उलयताय. पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी हे तुझे उतर उर्बेन परगडच्या आनी ताचो अर्थ लोकांक सोडोवन सांगच्या तुज्या पवित्रत्म्यान तांकां बर म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. पदवेदार बापा तुज्या उतरांत आटपच्यो तुज्यो आज्ञा भोव नितीच्यो. आमच्या राजकारभारांनी तुज्या उतराक ताळपडच्या योजनाद्वारे लोकांक बरेपण हाडूंक वावरिशे तांची मोत उजवाडाय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. दयाळा बापा तुज्या पुतान आपल्या एकच उतरान पिडेस्तांक गूण केली. आमचे फिरगजेंतल्या सोर पिडेस्तांनी तुज्या उतरांतावन तांची पिडा सोसूंक बोळ जोडिशे आनी बुजवण आनी भलायकी जोडिशे कर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. प्रितीवन बापा पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगून तुज्या पुतान आपल्या शिसांची काळजां पेटाशी केली. आमच्या सोर युवजनांनी आनी भुरग्यांनी तुज्या उतराच्या मोगान वाडाशे आनी तुजे शुभवर्तेची दैरादीक हातेरां जायशे कर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. काकुळदारा बापा तुजे उतर एकवटांचे हातेर आमच्या सोर कुटुंबांनी एकवटाच्या स्पिरितान बरोवन तुजे उतर वाचच्या नियाळच्या वाणच्या आनी ते फळादायक रितीन जियोवच्या मुखांत देखी बरीत जी रुता करूंक आदार दे म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गीच्या बापा तुज्या उतराक आमची काळजां मनां तूं उक्ती करताय. हे वेदी बोवारी जमल्ल्या आमी सर्वांनी तुजे उतर आयकून शांत आनी उंडो मोडच्यान तुजी वळख धरून सदांच तुका साक्ष दिवची पाटलावदारां जायशे कर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा तुजी उतरां आयकूंक आमची काळजां मनां उगड. आमच्या दिसपरत्या जिवितांत तुज्या उतरां तावन प्रेरीत जाल्ली जिणी जियोंक आमकां शिकय. तुजे दयाळ काकुळतीन तुजे उजेर आमी दवरली मागणी मानून घे. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. Dogowanso, wandatanso, tuja bodiani, mogan betonso, Gedayal Baba, Ge moganamka, jivite duka, sukha duka. Gedayal Baba, Ge moganamka, jivite duka, sukha duka. Baba tuja bota, apna bali बेचोन दिलो Kalvaricha dombra Kunsamon toyazalo Moktani gelo Moga sazalo
मोगाची विजयोच्या फुलो दिलो मुक्ताने केलो मोगाचा जालो मोगाची विजयोच्या फुलो दिलो म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचे बलिदान सर पदुरा देव बापाक मानतात असले जामून मागात सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमची दाना मानून घे तांचे वरवीं पवे जावन ससनाच्या सुखाक आमी फावो हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुया वयशामी करूंक फावो सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर्पद्वेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो पातकी मनशाची दया करून ताणे आमकां आनी मोरेतावन जल्म घेतलो कुर्साचे मोरण ससून ससनाच्या मोनांतली आमकां सोडयली आनी मोरणांतलो पुनर्जीवन जावन ससनाचे जिवीत आमकां दिले देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या दळबारां सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता दळबारांचो सर्वेस्पो सर्गानी संसार भरला तुझ्या उंचगीत तुका उंचगीत तुका सर्वेस्पराचे नामी देतात नागाचे उंचगीत तुका उंचगीत तुका बापा करस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण ससूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी अंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ती करड्याचें हें रगत पातकाचे बोक्साने मेळच्याक तुमच्या पासूत आनी समेस्त मनशा पासूत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात
भावार्थ सगोत परगटूया. तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे पुनर्जीवन कोण आम्ही परगटा. तुझ्या येण्यात सोम्यात जेजू आम्ही बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी वो जिवीत सवंडो आनी सडवणेचे काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फावो केलें तें कोण आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रग सवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्य पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पिटर पाऊल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरवो सोदोन मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगातींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे पळजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां आरमरी देवाचे माये संगती बगेवन जुजे ती सोपती बगेवन दंडुता आनी सर्व काळी तुका मानवले आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना दीर्घ घेवन मनोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझी राज कायम, तुझी खुशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोम्या आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढतले आमची काकूट कर. देवाची संसाराचे पाप काढतले आमची काकूट कर. देवाची संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सोम्या तूं म्हजे खातीर आमच्या म्हाका पडना, पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां.
हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजे कृपेन तुझे जिवीत आमकां मेळटा. ह्या तुज्या बोवर्त देन्यान आमचे खरी वडवीक आसा म्हूण वळखून ती आमी सदांच भोगू. हे आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालून. आमेन. वचून या क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. तुझी गाता उपकारांचो तुझ्या अंगांतला. वाटेक तुझे सोडून ओगान तुझ्या रावून संदेश तुजो गाजो आदार मागता. गंजाय सोडून सगळी कानात वेतां सोम्या कुर्बे. कश्टान दुखान तुझे खातीर मुखार सरता उरबे. सोम्या मी वेता गीत तुझी गाता. उपकारांचो तुझ्या अंगान दिता. वाटेन तुझे सोडून मोगान तुझ्या रावून संदेश तुजो गाजून आदार मागता. मोगान पुत्राचो